खबर आसा नोव्हेंबर म्हयन्यान नॅशनल चिल्ड्रन डे म्हणून मनयतात. नॅशनल डे म्हणून मनयतात आनी भुरग्यांचेर आज आमकां असो रिकॉर्ड मेळ्ळो आसा. भुरग्यांक गोंयान चडान चड रेप जाता म्हणून आयकून आनी हे रिपोर्ट कोणे दिला तर नॅशनल क्रायम ब्युरो पळय आसा तेंच्यांनी हो रिपोर्ट दिल्लो आसा. आनी ह्या रिपोर्टाक लागून अशें दिसून येता की उतरां पावलाक हांगा भुरग्यांचो रेप जाता म्हणून. 16-17 वर्सांच्या चेडवाक रेप, मागीर ल्हान भुरग्याक रेप, स्कुलान रेप, बाजारान रेप, खंय वयता थंय रेप. अशा रितीनी आमचे गोंय स्टेटान नंबर 1 आसा की आमच्या गोंयांत की चड करून केस रजिस्टर जाल्ले आसा. आनी हेका कारण आसा पुलिसांनी हांगा प्रत्येक केसी असल्यो रजिस्टर केल्ल्या. बायल्या कडेन न्हू जालो सुद्दां जाल्यार ते लोक गांवाचे लोक शरम होएगा, पुलिस कुछ नहीं करेगा, क्यों जाना म्हणटा म्हणून ती आत्महत्या करतात पण केस रजिस्टर करिना. आनी हेका जबाबदार आमचो सरकारूय आसा. हांव सरकारा कडेन मागणें करता आता तुम्ही आता खरें म्हणून जाल्यार क्रायम जर तेका जाता जायत जाल्यार तेका कायदो बरो लागोंक जाय अशें जाय. भुरग्यांची रेप जाले जाल्यार तेका हे मेळटा, बेल मेळटा. ही बेल खरें म्हणून जाल्यार केस काबार जायसर मेळपाक जायना. काबार जायसर मेळपाक मेळना. आनी तसो जर सिरियस आसा ते भुरगे मेला जाय कितें जालें तेका फाशी दिवपाची चड गरजेची आसा. अशें जावपाक जाय. आमी नॅशनल चिल्ड्रन डे जर मनयता जायत जाल्यार आमी हेंय बी तितलेंच पळोवपाक जाय की आमी कायदो कितलो भक्कम करपाक जाय तो. आज आमच्या गोंयांत 76% आमी रिकॉर्ड आसा की आमच्या क्रायम ब्युरोन हे दिल्ले आसा. नॅशनल क्रायम ब्युरोचो रिपोर्ट आहा हो. ह्या रिपोर्टा प्रमाणे आमच्या गोंय नंबर 1 आसा. सगळे रेपी इन स्टेटा भितर आमचे गोंय नंबर 1 म्हणजे कितली लजेची गजाल ती पळय. आनी हे गोंयांतले लोक हे आसना, हे गोंयचे लोक कोणूच ना. हे लोक खंयचे आहा हे सगळे भायले येयल्ले आसा पळय हांगा येवन रावतात करतात त्या लोकांचे हे आसा. डेटा कितले रेप जाला पळय 70 तेंच्यांनी अशें म्हटलां की 76% रिकॉर्ड आसा म्हणून. तेतून 8-7% म्हणटा तो फॅमिलीवाले हे करता म्हणजे बापूय करता, भाव करता, चुलतो आसा अशे लोक हे करता म्हणटा. बाकीचे सगळे म्हणटा अननोन पर्सन अशें दाखयता. आयडेंटिफाय केले आउटसायडर गोवन आनी अशें कितें केलें पळय तशें ते लोक आउटसायडर गोवन ते लोक अशें करतना रजिस्टर जे जाल्या त्याच्या प्रमाणे तेणे हिशोब दाखयला. नंबर कितले नंबर तेच सांगले न्हू 76% नंबर तशें दाखोवंक ना. 76% म्हटल्यार कितें कमी जाले 100% जावपाक फक्त 20 हे जाय मरे 20-25 वेळ नाका. हे जर अशेंच रेल्वेसून जो लोक भायसून येत रावले त्यांच्या गावात ते कोता येता, आमच्या गावात ते कोता येना. पण हांगा वेळीच आमी सावध जावपाची गरज आसा. आज नॅशनलाक कळ्ळें की आमी आमच्या गोंयांत अशे रेपी जातात म्हणून. मागीर कितली लजेची गजाली. आनी आमच्या हांगासर पोर्ट एरिया आसा. आणि गजाल अशी आसा की फेक रजिस्टर सुद्धा जाल्ले आसा रेपी जाल्यार तांकां सुद्धा तुम्ही म्हणटा की फाशी दिवपाचो म्हणून. फेक रजिस्टर जाता तेतून कायद्यान कोर्टान गेल्या उपरांत फेक कितें आनी खरें कितें हे दाखोवन थंयसर केस भायर पडटा. कोर्टान वचून केस हे जाले कोण फेक जाले ना कोर्टान तेच्या पयलीं म्हणटा तेन्ना केस हे पळय आमी केस काबार जाता, केस जेन्ना काबार जाता तेन्ना तेका सजा जावपाक जाय. पण तेच्या पयलीं तो भितर उरपाक जाय. ते म्हणटा जेन्ना फेक केस रजिस्टर जाल्लो आसा आनी तो अजून प्रूव्ह जावंक ना तेजेर रेप केस आसा पळय ते जुईस पळयता, तो सगळे जुईस पळयता. पळय कितें आसा रेप हो रेपूच न्ही. थोडी आसा न्ही एका भुरग्या वांगडा भोंवता 17 वर्साची 16 वर्साची चेडवां चेड्या वांगडा भोंवता आनी मागीर ती तो लग्न जायना म्हणटकूच मागीर ती रेप रजिस्टर जाता. ही असल्यो ज्यो गजाली आसा तो प्रूफ मेळत जाल्यार ती गजाल वेगळी आसा. बट थोड्या फावटी अशें आसा इनोसेंट भुरगीं हेतून त्रासान पडटा. म्हणून आमी जर चिल्ड्रन डे जर नॅशनल डे आमी मनयता जाल्यार भुरग्याची आमी कितली काळजी घेवंक जाय. हो म्हणून सुद्दां जर आमकां हो रिकॉर्ड जर मेळटा फायदो कितें आसा.